आताच्या ह्या निवडणुकीक आमी पळोवपाक वचत जाल्यार भाऊ म्हणल्यार सुभाष शिरोडकर बरेच फुडें आसा, एक नंबराचेर आसा। आयज कोडार गांवांक आमी आमची कॅम्पेन चालू आसा, जवळ जवळ 450 ते 500 लोक आमचे बरोबर आसात। आनीक कितें सांगपाचें म्हळ्यार आमकां आयज भाऊची कित्याक गरज आसा, शिरोडकरांची कित्याक गरज आसा। आमचो जो डेव्हलपमेंट आसा, गांवांक जो डेव्हलपमेंट आसा तो डेव्हलपमेंट जावपाची गरज आसा। आमी फाटीं पळयलें की ऑक्टोबराक भाऊ रिजायन जालो आनीक भारतीय जनता पार्टी भितर ताणें प्रवेश घेतलो। हाजे पयलीं जवळ जवळ 1.5 वर्सां आशिल्लें, 1.5 वर्सां भाऊ काँग्रेसच्या हातूंत भितर काम करताले, पूण आमकां जाय त्या पद्दतीचे जो डेव्हलपमेंट आशिल्लो तो डेव्हलपमेंट जायनाशिल्लो। आनी ताका लागून आमी भाऊ कडेन कांयशे विचार असो मांडलो की आमकां डेव्हलपमेंटाची गरज आसा। आमचे जे भुरगे आसा ते बेरोजगार आसा, आमच्या गांवांक जे रस्ते, लायट, उदक हाजे खातीर तुमी काम करपाक जाय। त्या वेळार ताणें म्हटलें की आपूण कशें कितें करूं। त्या वेळार आमी म्हणलें तुमी सत्ताधारी पक्षाक जर रावतात जाय जाल्यार आमचो तुमकां तेंको आसतलो। त्या प्रमाणे काही विचार विनिमय करून ताणें डिसिजन घेतलें ऑक्टोबरात आनीक ते भारतीय जनता पक्षा भितर आयले। कोडार जो आमचो गांव आसा त्या गांवांत आमी सुरू केलें। त्या गांवांत भोंवता आसतना गांवांतले लोक हांचो सुंदर असो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। भरपूर लोक घरा कडेन जे हातीसांव दितात ते पळयतरी आमकां हांगसर मेजॉरिटी मेळटली ह्या वाड्याची सुद्दां, म्हणजे ह्या बुथाचेर हातूंत दुबावूच ना। शिवाय बाकीच्या बुथावयले लोक जे आसात ते उत्स्फूर्त आपापलो बूथ एक्टीव दवरपा खातीर अशे पद्दतीन जितले मोठ्या संख्येन आमचे भितर सहभागी जातात। पंचायत मेंबर्स हातूंत भितर सहभागी जातात। जिल्हा पंचायत मेंबर बाब दीपक हंस आमचे बरोबर आसा, मंडळाचो अध्यक्ष आमचे बरोबर आसा, इतरही पंच सदस्य बाब अरविंद, नंतर मागीर अशोक, हे पंचायत मेंबर्स आमचे आसात, विशांत, अशोक, गुरु सालेलकर आनीक बहुत करून आज सांजचे बोरयेचे तुकाराम बोरकर आणि ताचे कार्यकर्ते आज सांजचे सहभागी जावपाची शक्यता आसा। सादारणशे 5:30 वरांचेर हो कार्यक्रम जातलो, जेणे करून भारतीय जनता पक्षाक बोरये वाठाराक आनी बळी मेळटले। गांवांत कितें समस्या आसा? हांगसर समस्या मुख्य म्हटल्यार सादारणशी एम्प्लॉयमेंटच। घराघरांनी पळयलें जर जाय जाल्यार लोकांची अडचण जी आसा ती म्हटल्यार बेकारी, भुरग्यांक जॉब जाय, ही अडचण मेन आसा। कारण हे न्हंयचे देगवेले गांव, त्यावेळी उदकाची वगैरे हांगसर अडचण ना, रस्ते हांगसर सादारण बरे आसात। थोडेशे बारीक थोडे रस्ते करपाक जाय 2-3। हाजें कारण अशें आसा की आमकां जैत जे आसा पळय न्ही ते 16,000 17,000 अशें मतान जिखपा जाय। दुसरें कशें आसा, ह्या निमित्यान मुख्यमंत्री कॅबिनात बसून रावप न्ही, ह्या निमित्यान तांकां गांवां भितर लोकां भितर मिक्स जावपाक मेळटा, समावेश जावपाक मेळटा, लोकांची अडचणी कितें आसात ते फील करपाक मेळटा। आनी ते मुळे मंत्री किंवा मुख्यमंत्री हे मतदारसंघात येवप आनी ते फक्त शिरोडे येता अशें ना, सगळे कडेन वतात।